गावात कसले प्रकल्प आयले जाल्यार ताचेर निर्णय घेवपाचो हक्क राज्य घटनेन पंचायतीक दिल्यात. देखून मोपा लिंक रोड आणि पंचायत क्षेत्रात जातल्या कामांक परवानगी दिवपाचो पंचायतीचो अधिकार राखून दवरचो. मोपा पंचायतीचे वतीन आदोगाद प्रसाद शहापूरकारान पंचायत संचालका कडेन मागला, पूण फुडले सुनावणे मेरेन कंत्राटदाराक काम चालू दवरपाची परवानगी पंचायत संचालनालयान दिल्या. मोपा लिंक रोडाचें काम नेटान चलिल्लें, पूण कांय झाडां मारिल्ल्यान आनी तिवूय पंचायतीची स्टॉप वर्क ऑर्डर फाट्यार मारून काम चालूच दवरिल्ल्यान पंचायतीन स्टॉप वर्क ऑर्डर दिल्ली. हे ऑर्डरी विरोधात कॉन्ट्रॅक्टर अशोक बिल्डकॉनान पंचायत संचालनालयाक अपील केल्लें. फुडली सुनावणी 22 मार्चाक जातली. एकूण केशीची म्हायती दिता एडवोकेट प्रसाद शहापूरकार. पळयात. आयज मोपा लिंक रोडान जो अशोका बिल्डकॉम जाका ते कॉन्ट्रॅक्ट फावो जाला त्या कॉन्ट्रॅक्टरान आमच्या ऑर्डरीच्या अगेन्स्ट वारखंड पंचायतीच्या ऑर्डरीच्या अगेन्स्ट जी स्टॉप वर्क ऑर्डर दिली ताच्या अगेन्स्ट अपील फायल केल्लें आनी ताजेर आयज सुनावणी ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ पंचायत संचालनाच्या सामकाराक ती सुनावणी जाली. आयज आमी ह्या सुनावणेच्या वेळाचेर रिप्लाय फायल केला आनी तो जो एक्स पार्टी स्टे दिला ती एक्स पार्टी स्टे काडची म्हणून आमी मागणी केला ऑनरेबल कोर्टा कडेन. आतां हो जो रिप्लाय फायल केला तातूंत आमी अशें म्हळां की हो लिंक रोड जो हे आसा आनी लिंक रोडाक धरून अशोका बिल्डकॉमान जी नोटीस आमी काडिल्ली ताका रिप्लाय दिला आनी रिप्लाय बरोबर जे डॉक्युमेंट लायल्यात ते डॉक्युमेंट अर्दकुटे आसात. एनवायरमेंट क्लियरन्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटान जो एनवायरमेंट क्लियरन्स दिलो तो तांच्यांनी लायला तो 2015 सालाचो, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टान सस्पेंड केलो आनी ताजे उपरांत रिवायज एनवायरमेंट क्लियरन्स अनेक कंडिशनां घालून दिल्लो. तर हे गजाल आमी ऑनरेबल कोर्टाच्या निदर्शनाक हाडून दिली आनी ताजे उपरांत आमी प्रामुख्यान ही गजाल ऑनरेबल कोर्टाच्या लक्षांत हाडून दिला की एअरपोर्ट प्रोजेक्टाक जो एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळ्ळो तो एक भाग आनी लिंक रोड जो आसा तो लिंक रोड हो टोटली नवीन विशय, वेगळो विशय. आनी लिंक रोड जो नॅशनल हायवे म्हणून डिक्लेअर केला, नॅशनल हायवे 166 तो जो डिक्लेअर केला तो डिक्लेअर करपाचो प्रोसिजर जो आसा तो 2021 ऑफिशियल गॅझेट भारत सरकारान जो ऑफिशियल गॅझेट काडला तातूनच तो लिंक रोडाचो उल्लेख करून ताका हायवेच्या सकयल तो सगळो रोड घेवन आयला. सो ताका लागून ताका स्पेशल एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट लागू जाता आनी एक सेपरेट एनवायरमेंट क्लियरन्स जाय पडटा. ताजे भायर आमी खूब म्हणजे अधिकाऱ्यांचे अशें म्हळ्यार आमी ज्या अधिकाऱ्यां कडेन गेले त्या अधिकाऱ्यांचे पुलीस स्टेशन म्हणा, कलेक्टर म्हणा, डेप्युटी कलेक्टर म्हणा, तांच्यांनी आमकां सगळ्यांनी आमकां अशें सांगताले ते की हो विशय पंचायतीक येना, पंचायतीच्या आखेरिकेत हो विशय येना. त्या वेळाचेर आमी आयज मुद्दाम ऑनरेबल कोर्टाच्या लक्षांत हाडून दिले की भारताची जी घटना आसा त्या भारतीय घटनेच्या आर्टिकल 12 सकयल स्टेट ह्या हाचे सकयल पंचायतूय ताचो एक भाग आसा, पंचायत सुद्दां एक भाग आसा. ताका लागून गांवांत जर कितें बेकायदेशीर चलता जाल्यार तें रोखपाचें काम पंचायतीक आसा आनी पंचायतीक तातूंत पुरेपूर हक्क आसा ती नोटीस काडपाक किंवा आपलो हक्क बजावपा खातीर. ह्यो कांय गजाली आमी आयज तांच्या ऑनरेबल कोर्टाच्या निदर्शनाक हाडून दिले. आमी रिप्लाय फायल केला आनी ऑनरेबल कोर्टाक विनंती केला की आमी आमची ही सुनावणी बेगिनात बेगीन घेवची, कारण थंय जें काम चल्लां तें काम झाडाच्या संदर्भात आसा, पर्यावरणा संदर्भात आसा. सो ऑनरेबल कोर्टान ही फुडली सुनावणी जी आसा ती 22 तारखेक सकाळी 12 वरांचेर दवरला. आर्ग्युमेंट ते दीस जावचे हाजे खातीर आमी कोर्टा कडेन विनंती केला. मोपा कामाच्या संदर्भात कंत्राटदारान जे अपील केल्लें ताचेर पंचायतीची बाजू मांडपाक पंचायत संचालकान आयज संद दिल्ली. काम चालूच दवरपाक अशोक बिल्डकॉनान परवानगी दिल्या. त्या संदर्भात पंचायत संचालक सिद्धी हळणकार मिडिया कडेन उलयली. पळयात. आयज जी मॅटर आशिल्ली ती आमी एक स्टे दिल्ली. सो टुडे ऑपॉर्च्युनिटी वॉज गिवन टू द पंचायत टू फायल रिप्लाय टू दी अपील विच इज फायल्ड बाय दी मोपा दिस कॉन्ट्रॅक्टर. So today they have filed reply, Panchayat have filed reply, and now opportunity is given to the appellant to file his rejoinder or say if any, and if he fails to file that rejoinder then matter will be argued on the next date of hearing, that is 22nd of March, Tuesday. The stay order Stay has been extended till the next date of hearing. Stay is extended till 22nd of March. So time being they are allowed to work. Yeah, they are allowed to work.
कितें आसा हें मोपा लिंक रोड प्रकरण ताचेरय पंचायत संचालकान उजवाड घातलो. It is a government of this Mopa airport is coming up, and there is one link road which is being constructed by this particular project. So the villagers had objected to that particular link road, and Panchayat had issued one stop work order saying that the link road cannot be constructed as it is falling within the Panchayat jurisdiction. But when any government of India work is there, central projects are there, Panchayat normally does not have jurisdiction to stop that particular thing since it is a central government work. So that's why a temporary stay has been given, and Panchayat will be now arguing, putting up their stand in the matter, and then accordingly decision will be taken. Now appellant is saying that they have followed all the procedure. Panchayat has filed reply today saying that they are going to argue the matter, saying that the documentation is not proper. So that matter will be now argued on 22nd, and Panchayat will be producing some documentary evidence in support of their arguments. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी.